न्यूट्रिशनाचेर भर दितलो जाल्यार तुमी थंय कितें सांगूंक सोदतले डॉक्टर? न्यूट्रिशन म्हणजे आता आमी कितें खाता तें आनी तें कशें खावप हें इम्पॉर्टंट आसता. जेन्ना आमी अन्न खातात तातूंत आमकां कॅलरीज मेळटात. जर ह्यो कॅलरीज आमकां गरजे पेक्षा चड मेळ्ळ्यो म्हणजे जितलें आमी खालां ताचे पेक्षा चड जर आमी ते यूज केले ना, जितली एक्टिविटी केली ना, जाल्यार कॅलोरीक सरप्लस जाता म्हणजे कॅलरी एक्स्ट्रा मेळटात शरिराक आनी तातूंत स्थूलपणा वजन वाड जाता आनी ताच्या कारण वेट वाडून दुयेंसां सुरू जाता. आनी जर आमी जें अन्न खाता जें आमकां कॅलरीज मेळटा जर ताच्याकून चड जर आमी ती एक्टिविटीन यूज केली जाल्यार कॅलोरीक डेफिसीट जाता. सो तातूंत विकनस येवंक शकता. आनी हातून BMI और बॉडी मास इंडेक्स हो एक फॅक्टर खूब गरजेचो आसता. ताचो व्हॅल्यू नॉर्मल 18.5 to 24.9 आसूंक जाय. जर तो 24.9च्या चड आसा जाल्यार वजन वाडलां, ओबेसिटी, ओवरवेट म्हणटात आमी ताका. आनी जर ते कमी आसा जाल्यार विकनस येता. तर जेन्ना आमी हो BMI बॉडी मास इंडेक्स कॅल्क्युलेट करता तेन्ना हायट म्हणजे लांबी आनी वजन हे दोन आमी कन्सिडर करतात. सो व्हडल्यांची हायट सेम उरतली. सो वेट हो एक असो पॅरामिटर आसा की तो आमी मॉडिफाय करून आमी आमचो BMI नॉर्मल हाडूंक शकता.